कदमा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन सध्यामध्ये 10 बसेस इंटरस्टेट लॉन्च करण्याचा कार्यक्रम आमच्याकडे असा आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बंबाबी युजिनो चेअरमॅन बबुल्ला पेकर रेस्टॉरंट केबीसीचे डायरेक्टर एमडी प्रेस मिडियाचे सगळे भाव आणि बाकीच्या भावाने पळयलो. सगळ्यात पहिल्याच तरी हांव केबीसी कॉर्पोरेशनाक शुभेच्छा दिता. टायम टू टायम फॉर द पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन विदिन द स्टेट आणि आउट ऑफ द स्टेट खूप बऱ्या पद्धतीचे काम करता. सगळ्यांनी केबीसीचे आमचे ड्रायव्हर्स आणि कंडक्टर्स हांच्या खातीर लोकांक ताळयो वाजोवच्यो. इथे खूप बऱ्या पद्धतीचे काम हे पब्लीक सर्विसीसचे काम ते सातत्यान करता. आमी जेन्ना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तेन्ना प्रायवेट बस ओनर जे आसा पळय हे आमच्या हातूंतल्यान पार्टनर आसा. त्या खातीर आमचो विदीन द स्टेट हे पब्लीक बस ओनर हांच्या बरोबर मेळोन तेंचो बिझनेस आनी आमची सर्वीस ह्या पद्दतीन करता. म्हाजी पण ही स्कीम आमी इंट्रोड्यूस त्याच खातीर केल्या कारण पब्लीक बस ओनर जे आसा पळय हांकां फायदो मेळपाची गरज आसा आनी लोकांक बरी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेळपाची गरज आसा. पेडण्या पासून काणकोण गावागावांतल्यान भुरगे आनी जॉबाक वचपी लोक हे जवळपास डेली जर आमी ट्रॅव्हलर पळयले तरी नॉट लेस दॅन 3 ते 4 लाख लोक 3 ते 4 लाख लोक हे डेली बसीचेर ट्रॅव्हल करता आनी बसीच्या ट्रॅव्हलाचेर डिपेंड आसता. ताका लागून आमच्यानी 5 सिस्टम आसतली आमी एप सिस्टम आसतली अशी व्हेरियस इंट्रोड्यूस केल्या आनी म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान पब्लीक बस ओनराकूय त्याच सिस्टमांतल्यान आमी आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर घेवन तो तांकां फायनान्शियली बेनिफीट जावं येता. एखादो बस ओनर म्हाजी बस ओनरांतल्यान जर आमच्या म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान जर आयलो जाल्यार मिनिमम टू मिनिमम he will get 20,000 rupees per month. हे प्रायव्हेट बस ओनराक एडिशनल पैसे म्हणजे ताच्या व्यतिरिक्त मेळपाक शकता. म्हणून जर सगळे 100% बस ओनर आमच्या म्हाजी बस सिस्टमाचेर जर आयले जाल्यार आमकां कदंबाच्या बरोबर मेळून हो बिझनेस फुडें व्हरपाक बरें पडटलें. लोकांक सर्वीस दिवपाक बरें पडटलें. आमी प्रायव्हेट बस ओनरा कडेन बिझनेस कॉम्पिटिशन करिना. आमी प्रायव्हेट बस ओनरा कडेन वी आर डुईंग द पार्टनरशीप टू डू द सर्वीस फॉर द पीपल फॉर द कम्युनिटी इतकेंच सांगता. आनी परत एकदा केबीसी कॉर्पोरेशनाक हांव अभिनंदन करता. तांच्यांनी आनीकूय बी इंडस्ट्रियल बसीचे बरे रूट आनी चलोवचे इन कॉम्पिटिटीव विथ अदर स्टेट आनी विदीन द सर्वीस तेंच्यांनी विदीन द स्टेट तेंच्यांनी बरी सर्वीस दिवची इतकें तेजें मागता आनी तांकां देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.